उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. बीशेबा सोडून जाकोब हारानाचे वाटेक लागलो. एका जाग्यार पावतोच दीस दारीर पडलोलो देखून ताणें थंय रात सारली. थंय आसलोल्या फातरा मदलो एक फातर घेवन ताणें आपले उशें केलें आनी तो आड पडलो. तेन्ना तेका एक सपन पडलें. थंय एक निसोण आसली. ती जमनीर थावन स्वर्गाक तेंकताली आनी देवाचें दूत तिचेर चडटा देंवताले आनी तिचे वयर सर्वेस्पोर आसलो आनी तो म्हणटालो, हांव सर्वेस्पोर तुज्या बापा अब्राहमाचो देव आनी इजाकाचो देव. तूं आड पडलाय तो देस तुजे आनी तुजे संस्थीचे आदीन हांव करतलो. तुजी संसद धुलीच्या कोण्या पोरी वाडटली आनी तूं ओस्तमतेक आनी उदेंतीक, उत्तरीक आनी दक्षिणेक वाडोवन वेतलोय. तुजे उदेशी आनी तुजे संस्थी उदेशी पृथ्वीच्या सगल्या कुळांचेर आशिर्वाद पडटलो. पळय, हांव तुज्या सांगाता आसां. तूं वेताय थंयसर हांव तुका सांबाळटलो आनी तुका परतो ह्या देशांत हाडटलो, कित्याक हांवें बसयलां तें शाती पावयल्या शिवाय हांव तुका सोडचो ना. तेन्ना आपले न्हिदोंतलो उठून जाकोबान म्हणलें, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा, पूण हाची म्हाका खबर नासली. भिवन ताणें म्हणलें, कितली भिरांकूळ ही सुवात. हें खरेपणीन देवाचें घर. हो स्वर्गाचो दारवंटो. भोव सकाळीं उठून जाकोबान उशें केलोलो तो फातर घेतलो आनी यादगिरी कसो तो थंय उबो करून दवरलो आनी ताच्या माथ्यार तेल ओतलें. त्या जाग्याक बेतेल म्हूण ताणें नांव दिलें, पूण त्या शाराक आदीं लूज म्हणटालीं. जाकोबान असो सोपूत घेतलो, देव म्हजे सांगाता आसत जाल्यार आनी हे वाटेन चलतना म्हाका सांबाळीत जाल्यार, म्हाका जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक दीत जाल्यार आनी हांव सुरक्षीत म्हज्या बापायच्या घरा परतोन जाल्यार सर्वेस्पोर जातलो म्हजो देव. आनी एक यादगिरी कसो हांवें उबो करून दवरलोलो हो फातर देवाचें घर जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदाराचे सावळेक बिराट घेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरतां. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब, म्हज्या देवा हांव तुजेर विस्वास दवरतां. तो मोगान म्हाका चिटकून रावता देखून हांव ताका निवारतां. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांताक हांव ताच्या सांगाता आसतलों. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. उद्गार. Sorvesporak, 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 आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान
मोडनाचो बोसमू केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. मरण पुरसुळायलें. Salve sporak, salve, salve, salve sporak, salve sporak, salve, salve sporak, salve sporak, salve sporak, salve sporak, salve sporak, मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयता आसतना अवचितूच एक अधिकारी आयलो आनी ताचे पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या सिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. अकस्मात 12 वर्सांचे रक्तपात जालेली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या अंगोतराचे देगेक तिणें हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, ताच्या आवरणाक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, धीर दवर धुवे, तुज्या बावाटान तुका बरी केली. आनी त्याच घडयेंत ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाराच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका केणटाली. पूण लोकांक भायर घालतूच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, खरेपणी ह्या जाग्यार देव आसा. नियाळाक आदार. देव खंय आसा हो प्रश्न आमकां आमच्या दोतोनीक विचारतल्यात आनी आमी जबाब दिवन म्हणटालीं, देव सगळे सुवातेर आसा. देवाच्या आसण्याक आमी पदवेक शीम मेर घालूंक जायना. देव आमचे सुखांत, दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेंत, शिकपाचे आनी वावराचे सुवातेर आसा. पूण आमचे अस्कोतायेंत आमी देवाक फकत आमच्या दुखांत आनी पिडेंत सोदता आनी भलायकेंत विसरता. पूण जायते पावटी आमचो देव आमची गरज वळखता आनी खुद आमचे सोदीक येता. आयच्या पयल्या वाचपांत देव जाकोबाच्या स्वप्नांत दिसून ताचे कडेन एक कबलात करता आनी ताका आनी ताचे संस्थेक आशिर्वाद आनी देस बसयता. देव जाकोबाचे सोदीक येता. शुभ वर्तमानांत एक अधिकारी आनी पिडेस्त बायल देवाचे सोदीक येता. तो अधिकारी आपलो बावाट जेजूचेर उद्गारता जाल्यार ती पिडेस्त बायल आपलो बावाट जेजूचेर नियाळटा. उचारलोल्या आनी नियाळलोल्या बावाटाक जेजू मांडून घेवन ताका जाय आसलें तें बरेपण जेजू दिता. आमचो बावाट जेजूचेर खोल आसा काय? जिवितांत निराशीपण आनी दूख येता तेन्ना कितलो आमचो विश्वास काय जेजूचेर? मिसाच्या बलिदानांत जितले पावटी वांटो घेता तितले पावटी देवाचे पदवी आनी शक्ती आमच्यात रिकता आनी आमकां बळ आनी गोटाय फावो जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमचो बावाट उचारून आनी जिवन दुखांत आनी निराशीपणांत ताचेर विश्वास दवरून जिवंक वावुरया.